दीस सोमार सप्टेंबराची 23 तारीख 2024. पहिले वाचप म्हणण्यो पुस्तकांतले अध्याय 3 27 तावन 34 पर्यंत. उपकार करूंक तुका तांक आसा जाल्यार जाका ताची गरज आसा ताका तो करिनासता रावं नाका. तुजे कडेन कांय आसा जाल्यार तुज्या पेल्याक म्हणा नाका, वोस आनी तूं परतून ये, फाल्यां हांव तुका दितलो. तुजे कडेन शांतीन जियेतल्या तुज्या पेल्याक भास मांडी नाका. तुका कांयच वायट करूंक ना त्या मनशा कडेन कारण नासता झगडूंक वचनाका. जुलूम करतल्या मनशाचो मोसर करिनाका. ताच्या पावलांनी तूं चला नाका, कित्याक सर्वेस्पर नासट्यांक कांटाळटा, पूण नितीवंतांक ताची इश्टागत लाभता. नसट्यांच्या घराचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा, पूण नितीवंताच्या निवासाचेर तो आशिर्वाद घालता. खेबडायो करतल्यांचो तोय खेबडायो करता, पूण खालत्यांक तो कुरपा लाभयता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 15 2-3 3 BC 4 AB आणि 5. श्लोक. कोण तो मनीस तुझ्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. जो कोण नितळजीनी जियेता, न्याय नितीन चलता, काळजान तावन सत उलयता, आपले जिबेन पेल्याक निस्कुचार उलयना, असल्यांक फावो जाता. श्लोक. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. जो कोण पेल्याक कसलोच अन्याय करिना, शेजाऱ्यांचें नांव पाड करिना, जो कोण आणव्या मनशांक कांटाळटा, देवबिरंतीच्यांक मनान लेखता, असल्यांक फावो जाता. श्लोक. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. जाका कश्ट नश्ट कितेंय येवं तो उतराक सुकाना, रीण दिता पूण वाड घेना, आनी निरापराध्यां वयर लोन्स खायना, असल्यांक फावो जाता. श्लोक. कोण तो मनीस तुज्या पवित्र दोंगरार बिडार करतलो, सर्वेस्परा. शुभ वार्ता. लुका प्रमाणे शुभ वार्ता अध्याय 8 16-18 पर्यंत. जेजू म्हणालो, कोणीय मनीस दिवो पेटोवन तो तोपल्या पोंदा दांपिना वा खाटल्या पोंदा लिपयना, बगार घरा भितर सरतल्यांक उजवाड दिसाशें दिवटणेर तो दवरता. धांपून आसलें कसलेंच उगडापें जायनासतना उरचें ना, आनी लिपून आसलें कसलेंच कळा नासतना वा उजवाडाक येनासतना रावचें ना. देखून तुमी कशें आयकतात ते विशीं सत्राय घेया, कित्याक जाचे लागीं आसा ताका आनीकय मेळटलें, आनी जाचे लागीं ना ताणें आसा म्हूण चिंतलां तेंय ताजे लागींचें काण व्हरतलें. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आमचें कुटुंबा जिवीत देवाक प्रतिबिंबीत करचें आनी ताका साक्ष दिवचें जायचें. जेजू आम्हा सर्वांक दिवटणेर आसच्या दिव्या परी. दिवो दिवटणेर आसल्यार मात्र ताचो उपयोग जाता. तो तोपल्या पोंदा धांपल्यार वा खाटल्या पोंदा लिपयल्यार पालवून वता. उजवाड कशें दिवटणेर परजळाजेगी, तशेंच आमचें जिवीत जायचें म्हणून जेजू आमकां उलो दिता. म्हणण्यो पुस्तक सांगता, जर कोणाक आमकां उपकार करूंक तांक आसा, ताणें गरजेवंतांक उपकार करी जाय. कोणाकीय कितेंच वायट आदारिनासतना देवाच्या बेसांवान दिवटणेर आशिल्ल्या उजवाडा बरी हर एकल्याक वाट दाखोवची जावया. देवा बापाचे आशिर्वाद विंचणार. कुटुंबा जिवीत जियोनच्या आमी आमच्या भुरग्यां बाळांक देख जावया. बरो फुडार बांदून हाडूंक बरीं भुरगीं रुपीत करया. खऱ्या शेगुणांनी तांकां वाडोवन उपकाराक पडचे तसले दिवे जावन तांकां वागोवया.